म्हणजे तुमका घडोवपाक तुमचे गुरु कोण आशिल्ले सर? सगळ्यात पयलीं आवय बापूय, म्हजी मम्मी, म्हजो बापूय, तांचो दोग म्हणून हांव सदांच इंट्रोड्यूस करतना हांव स्वताक म्हणटा हांव सूरज लक्ष्मी गुरुदास पिंगे. लक्ष्मी म्हज्या मम्मीचें नांव, गुरुदास म्हज्या डॅडीचें नांव. सो हांव सदांच म्हाका म्हजी वळखूच तशी करता जेणे करून म्हज्या आवय बापायचें नांव सदांच म्हज्या बरोबर येवचें, कारण तांणीच म्हाका घडयलां बरोबर. आनी खूब म्हज्या आवय बापायन खूब त्रास काडल्या. आमच्या बाजारांत दुकान आसा जो म्हाजे धाकटो भाव म्हजो सांबाळटा, गिरीश गुरुदास पिंगे सांबाळटा. आनी म्हजो बापूय, सो आमचें दुकान आसा न्ही तें फ्रेमी भरता पळय, आमी पायणेल म्हणटा पळय फ्रेमी, सो त्यो भरप कळ्ळें तुका, पायणेलांचें दुकान. आनी बापायन म्हाज्या खूब त्रास काडल्या. आमी जात्रांनी दुकान घालप खेळण्यांचें, फातर्प्या जात्रेक, ओल्ड गोवा फेस्ताक, कळ्ळें तुका. ताच्या नंतर आमच्या घरा नरकासुराची तोणां करता. म्हज्या बापायन नरकासुराची तोणां करून विकपाचो जो पयलीं कमर्शियल एंगल, आकाशदिवे आनी नरकासुराची तोणां ही म्हज्या बापायन सुरू केल्ली सगळ्यांत पयलीं. नरकासुराची तोणां करप सारकी ती, ताजें तें मोळे म्हणटा पळय तें काडप आनी ताच्या नंतर ताका पेंट करप आनी ती बाजारांत आमच्या दुकानार व्हरून विकप. आकाशदिवे आतां चवथ जाल्या नंतर जर तूं म्हज्या घरा कडेन वचशीत पिमेरशे जाल्यार तुका आकाशदिवे आनी नरकासुराचें काम चालूच आसतलें. थंय भितर थापप, ताजेर तो पेपर घालून काडप, ताजे नंतर पेंट करप, आकाशदिवे करप, हय सगळें मोवाळें आकाशदिवे हें चालूच आसता. सो हें कोणाक खबर ना एक्चुली, खूब कमी हांकां खबर आसा. इनफॅक्ट म्हजी मम्मी प्रुडंट टीव्हीच्या एका प्रोग्रामान आयल्या, फिचर जाल्या तेंच आकाशदिवे आनी नरकासुराच्या तोंडा खातीर. सो ती फिचर जाल्या तातूंत, कळ्ळें तुका. आनी ही म्हज्या खातीर सामकी गर्वाची गजाल, खरें हड्डे भायर काडून हांव सांगता, कोणाक खबर ना पूण आयज सांगता. सो तो सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग म्हज्या आयुश्यान. म्हज्या आवय बापूय, म्हजें सगळें कुटुंब जे म्हाका खूब सपोर्ट करता तें म्हज्या खातीर खूब म्हत्वाचें. म्हजे गुरू जे ह्या क्षेत्रांत म्हजे गुरू, म्हजे शिश्य सुद्दां म्हजे गुरू. हांव म्हज्या शिश्या कडल्यान शिकतां, हांव म्हज्याच शिश्या कडल्यान शिकता. ते सुद्दां जर हांव तांचो गुरू, ते म्हाका खूब कितें कितें शिकोवन वता. हे पळय हांगा स्कूल आसा स्वास्तीक स्कूल म्हणून, धाकटे भुरगे ह्याच वाठारांतले प्रियोळचे, केरचे बिरचे 5वे 6वे 7वेचे भुरगे, 8वेचे भुरगे, इतले सुंदर, तांचें मन इतलें प्रसन्न, ते म्हाका शिकोवन वता. खूब कितें कितें शिकयलें त्या भुरग्यांनी शिकयलां म्हाका. त्या टिचरी कडल्यान हांव खूब कितें कितें, त्या सरा कडल्यान. ताचे नंतर म्हजे गुरू आसा स्वर्गवासी एडवोकेट सुहास थळी, हे म्हजे गुरू. तांच्यांनी म्हाका खूब प्रोत्साहन दिलें त्या वेळार जेन्ना हांव आरती रचना करतालो पळय सगळ्यान पयलीं. ताणें म्हाका खूब मुखार काडलो. एडवोकेट स्वर्गवासी एडवोकेट सुहास थळी, तांच्यांनी म्हाका, हांव थंय तांचे कडेन पक्वाद शिकपाक वतालो. पूण कांय कारणास्तव म्हाका मागीर कामा खातीर पुण्याक वचचो पडलो. आनी ताच्या नंतर तांचोय महानिर्वाण जालें, ताच्या खातीर तांची चड साथ म्हाका मेळूना, कळ्ळें. तांकांय देवज्ञा जाली. सो ताच्या खातीर हांव तांकां खूब एकदां खूब याद येता की सर आसपाचें आयज, सामकें सांगतले आशिल्ले की पळय सूरज इतलो हें जालो. ताच्या नंतर म्हाज्या बरोबर जे घुमटान जांच्यांनी म्हाजी साथ दिली, ताच्या नंतर खूब जाण आसा. भगवेश्वर आरती मंडळांतल्यान जे कलाकार आशिल्ले, तातूंत मागीर सगळे भिंगी बंधू आसा. ताच्या नंतर आनंद बाबा म्हणून एक आशिल्ले, आनंद भिंगी. ताच्या नंतर एक चंदन शिरोडकर म्हणून आशिल्लो तळावले, कळ्ळें तुका. ताच्या नंतर अशे खूब जाण, चंदन शिरोडकर, तो राजेश म्हणून एक, भिकारो म्हणून एक. सो हे सगळे भुरगे, तांचे बरोबर हांव पयलीं घुमटा वाजयतालो. मागीर हे भिंगी बंधू, सुदेश भिंगी, मनोहर भिंगी, विष्णुदास भिंगी, शांबा भिंगी हांच्या बरोबर आनंद बाबा भिंगी. जाणे म्हणजे एका तरेन हांव म्हणू की जाणी जाणी तुमकां ह्या हाजेर साथ दिली, म्हणजे घुमटा कडेन आनी लागीं व्हेले तांचे, म्हणजे हे तुमचे गुरू. दुसरे म्हणजे आयुश्य ज्या तरेन तुमकां अनुभव मेळ्ळे ते एक तुमचे गुरू. आनी तिसरे हांव म्हणन की सगळ्यात पयलीं जे तुमी म्हणला की तुमची आई बाबा हे तुमची गुरू आशिल्ले.